फोण्या परत एक फावट वेचून आयिल्ले फोणेचे काँग्रेसीचे आमदार रवी नाईक आणि प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान पयलेच फावट वेचून आयिल्ले नवनिर्वाचित आमदार गोविंद गावडे हांणी लोकांनी दाखयिल्ल्या विश्वासाक पात्र थारतले म्हण प्रतिक्रिया दिल्या। आयतारा ते आरडीएक्स गोवा कडेन उलयताले। आरडीएक्स गोवा खातीर पुणेच्यान महेंद्र गांवकार। मतदारांनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो आसा। फाटली कितलींशीं वर्सां जालीं सातत्यान म्हजे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते रात दीस कार्य करीत आशिल्ले, मतदारां कडेन संपर्क आशिल्लो आनी आजचो खरो युवा तरणाटो ज्या तरणाट्यान हे सगळे यशस्वी आज खिचून हाडिल्ले आसात त्या तरणाट्यां खातीरूच म्हजें एक स्वप्न आसा की एक ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जेणे करून हेल्थ आनी एज्युकेशन आनी स्किल्ड ट्रेनिंग हाजेर फोकस करपाचें हांवें ठरलेलें आसा, जेणे करून आजचे युवक जे आसात तो खंयचोच युवक आज बेकार उरपाना ही जबाबदारी आनी हीच चॅलेंज हांवें आज घेतिल्ली आसा। युवकांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा गोंयचो फुडार, भारताचो फुडार हो युवांच्या खांद्याचेरूच आज उबारलेलो आसा आनी असोच जर युवक जो आज प्रियोळ मतदारसंघान ज्या तरेन कार्य केलें अशें सबंद गोंयच्या सगळ्या गोंयांत जर सबंद जर युवक कार्यकर्ते जर लढत रावले जाल्यार निश्चितूच गोंय आनी एकंदरीत भारत देश महाशक्तीशाली जावपाक आमकां चड वेळ लागपाना। इतलेंच आमच्या काँग्रेस पक्षा फाटल्यान लोक आसा, आमचे फाटल्यान लोक आसा आनी त्या प्रमाणे जे लोकांनी जे आयज निर्णय डिसिजन दिला म्हणजे कौल दिला आमच्या वाटेच्यान ते लोकांनी जे आसा हे पयलू ठरयल्लें। लोकांनी कोणी कितलेंय केलें जाय ते लोक तशे बदलूना आनी कित्याक लागून जे सरकारान जे MG आनी BJP सरकारान जे आश्वासनां दिल्लीं ती तेणी पुराय केली ना। तुम्ही एक सुभाष शिरोडकर एक विधीन फाल्यारो परत येयल्ले आसा राजकारणांत पॉलिटिक्स विधानसभेत, सो तुमचे कडेन लोकां कडेन खूब अपेक्षा आसात। हय, सो तुमचे आतां आमी पळोवपाक जाय लोकां कडल्यान टॅक्साचे पयशे कितले येता त्या प्रमाणे ते सुविधा दिवप करप, कित्याक पयशे जाय न्हू ते पयशे। आतां डिफीट जाल्ल्या कॅन्डिडेट तुमची कितें मेसेज आसा कोणाक? ना तेणी समाज कार्य परिस्थिती सुरू करचे रूट लावल्या युवकां खातीर कितें मेसेज आसा तुमची? युवकांनी कितें करचें आतां युवकांनी आतां सगळें शिकपाचें आनी फुडें हें आसा एज्युकेशन घेवप, शिक्षण हे जाता तितलें चडांत चड घेवचें आनी तिवूय आमी वेगवेगळ्या तरेन तांकां सुविधा कशी मेळच्यो त्यो आमचे प्रयत्न आसतले। आमी खोटें आश्वासन दिवपाचें ना, आमी भुरग्यांचेर पळय आसा आमकां लक्ष आसा कितें करपाचें आनी कशें करपाचें हें सगळ्यांचेच आमचें। आमी जितले पळय इलेक्शन रावले तितले आमचे कॅन्डिडेट हेच एक विचाराचें आसा।